शुक्रारा रंगपंचम जाली, मात गोंयांत घडिल्ल्यो घडणुको रंगांचो बेरंग करपी. शुक्रारा गांजे दोग बुडून सोंपले. ती घडणूक चर्चेत आसतना शुक्रारा कुडचडे शिळवण जुवारी न्हंयत बुडून 44 वर्सां पिरायेचो विनय देसाय सोंपलो. फामिली वांगडा खंय तो न्हंयत पेंवपाक गेल्लो. होळी खेळ्ळे उपरांत सगळे जाण खंय न्हंयत देंविल्ले. विनय परत वयर आयल्लोच ना. काल होळी आशिल्ले निमतान आमचे गांवचो भाव विनय देसाय आनी तेजी पुराय फॅमिली हांगासर वार्षिक अशें येतात. ते हांगासर आपली होळी साजरी करपाक सादारण हांगासर जेवण रांदतात ते जेवतात. आनी काल तशेंच होळी आसले कारणान कालच तेणी ती तशी साजरी करपाक ठरयल्ली आनी एक दोन वरांचे 3 वरांचे पुराय फॅमिली हांगा जमली आनी एक बारीकशें उदक ते न्हांवपाक गेली आनी उदक न्हांवता आसतना सगळे उदक न्हांवता आसतना न्हांवली आनी विनय देसाय आमचो गांवचो भाव आसा तोय बी न्हांवपाक लागलो आनी तो एकटो फाटल्यान उरलो न्हांवता आनी सगळे वयर चडली. अशें जाल्ले कारणान सगळी ताका पळयताली की तांच्या फुड्याकूच तो आशिल्लो आनी अकस्मात असो आवाज जालो की विनयच आमच्या मुखार ना म्हणून. म्हाका सादारण एक 4 सुमार म्हाका फोन येयलो की आमचो विनय न्हांवता हांगा ना म्हणून. सो हांवें म्हज्या फोनाचेर हांवें सगळे भुरग्याक पुनयले आनी सगळे गांवच्या लोकांक सांगलें की अरे अशें आमचें जाल्ला की न्हांवता हांगा नांव जालो. मजगती शुक्रार दर्यादेगेरूय बुडपाच्यो घडणुको घडल्यात, मात जिवीत हानी ना. बागा आनी बांदावले मेळून दृश्टीच्या लायफगार्डांनी खंय 3 पर्यटकांक वाटायले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.